हो पास्काल मातशे वळख पळय रे म्हाका फिगर म्हजो पळय उरबाये तेरी तुका देवान सांगलां पेल्या वस्तूची याद करनाका म्हाका जाय आसलें तेन्ना तुवें मारतालो हाका जालें पळय तें जालें सगळें विसर कोबोजो कस पेलेले तर तूं हांगार सरलें भास्वर कोणाक जाय चिपणेचें तर बरोसो सांबाळ देवी तुजें घर दी म्हाका काजाराचें उत्तर एक बोटां बांदलेलें दोर तोच सुकता हें माजोर सारको इटलेल्या भाशेकूच बरे तूं बाका सारको कुसलेल्या भाशेकूच बरे खुंच्याक वाडले धा रे पास्काल म्हाका चोय रे हांव आजून पासून आसलो तेशें आहा मरे एक आंकवा चेडवा पासून सुंदराचें पोट आसता आनी मागीर तेंगे तें पोट चोवपा धाकलोसो पेचेर बुरकूल दिसता पूण म्हाका चोय रे हांव आजून पासून स्लीम आनी ट्रीम आहा मरे आगो तूं स्लीम आनी ट्रीम असो म्हाका कसो पाहिजे गो तूं तुगे साखरामेता गो आमगो मागीर तुगे साखरामेता गोग्या राव गो अरे शी तो घोव आहा त्या घोवांनी म्हणपा येतात हा त्या घोवा गोरमी आहा रे म्हाका गोरमी दिवपाकू गोरमी ना ना रे मागीर दोगांनी यूज जाल्यार बरी शकता कोंकाण कोन्ना तुवें तो म्हाका मेळटो सारको 1942 मॉडल आसतो मरे सारको हळातू पोचीत आंबाळ आसलो आगो तो आंबार जावं नाल्यार कोण जावं जेन्ना हांव तुका ट्राय करतालो तेदो तूं म्हाका म्हणटा गो आवय इश्टोडान चोवपा रे आं माणक्या तोडाचो तांबड्या चुचीचो किराटे तोडाचो हिप्पोपोटामसा तोडाचो कोको पायलेसलो आं कॉलोनीर पासून रंग दी म्हाका ओय रे तूं समजतालें आपणा लागपान हें वाडे एक चेडू पासून सदां झाड जावं मुठ्याचो रोड उडो शिरीपणा जितले वेळार तूं भर उठटा तितले वेळार तूं खाला पडटा म्हाका मेवळ तो आनी फाटलो उलास कित्याक काट रे म्हाका जोरानी केसले पळय स्वीकारू थूकता मैं तेरी जिंदगी पर काले नागिन काले सफेद की औलाद कभी सास की कभी बहू थी मगरमच्छ की औलाद कितें म्हूण तूं म्हाका कितें म्हूण नो प्रॉब्लेम चलता पूण म्हाका तुगे कोत्तान कर आनी उडय तेदोन तूं म्हाका म्हणटा गो आवय कितें आहा रे तुका रे म्हाका कितको घेवन बोड येतलो गाडयार घेतले आं गाडी लास्टाक कोण मेळ तुका निमाण कारे ती मेळ्ळी 1942 तुजी आवय कारे म्हणाका ओच येता गोव्यात वच कितें गोव्यात ओय अचेल्लर हुंय आसलो रे तूं हुंय आसलो की तूं तुका येवपाकू तूं जाणा मरे म्हजी आंकवा चेड्या दोळ आसत म्हणून तूं उपकोत जालो असो मागीर ट्राय करतालो कोण हांव तूं ट्राय करतालो आतां तूं आत्ता म्हूण आसलो रे हुंगे शेप आहा तेश आहा म्हणून हांवें म्हणला म्हजी माय गे आनी तूं आत्ता म्हूण आसलो रे एक आंकवा चेडवा पासून पोट आसता पूण म्हाका पोटा म्हूण आसलो रे तूं म्हूण आसलो रे हांवें म्हणला हांव तुगे पोटा भर घेतलो गो चोय रे केसो तो देवचार म्हाका पातका घालूंक भोंवताय ना बरी रेस्पेता बायल म्हूण आयज पासून रेस्पेतान आनी अजून तुका विश्वासी आहा पयलेंच तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना हांव जाणा तूं कितली पासून रेस्पेताची बायल ती आतांच पळय तुका म्हजी लज दिसता म्हणून तुवें म्हाका एकट्याकूच बाजारान धाडलो आवय ही पयली केसी जरोता मुगो आगो तूं हेको कितें म्हूण काका जाल्लें एश तोडान चोवपा हां ओ पुट्टिका बाल जाल मुगो आनी ओने कितें रे फुटबॉल बॉल नांव कितें गो तेजें भटाटूर कितें भटाटूर यानी केसो नांव चल मरे तो म्हजी मॉडल आतो जायना रे तेक बरे दीस काडूंक जायना रे तूं सांगता रे म्हाका बॉल हाडूंक म्हणून आपोलूच हाडूंक म्हणून हांव
हॉलाच्या सालांत भितर सरलो. कसो साला तू हॉलाच्या सालांत. होला साला मुळ्या अरे होलसेला रे केसो सालको ते रे साहेब पयल्यार एक आपोलाचे काशीक तो 1000 सांगूंक लागलो. कितले म्हारग आतांचे आपोल? आमच्या तेंपार 100 रुपया आपोलाची काश मेळटाली. 100 रुपया कश येता पूण ती होलाच्या सालांत मेळना पूण गाड्डी मार्केटांत मेळटा. आमचेर उपकार करून तुवें हाडशी. हाडटा 100 रुपयाची फुकट काश येता ताचे भितर आपोली नात. आपोल नासलेली काश कित्याक? बायलेक काशांव करूं? हे सांग तुगे बड्डे करूं ना कित्याक तूं आपोलाची काश दिवंक सोदता? हे सर रे तूं केदो जालोलो पावसाच्या गोशगोशान रातच्या पावणे 11 हांव रिलीज जालोलो. केदो जालोलो पावसाच्या गोशगोशान रातच्या पावणे 11 हांव रिलीज जालोलो. रिलीज जालो म्हळ्यार पयलेच फावट मायेच्या पोटांतल्यान भायर सरोन संवसारांत भितर सरलोलो. रिलीज जालो बुड्डे कशें म्हाका पिक्चरान रिलीज जालो चलो. अरे तुगे बड्डे डेट कितू रे? जुनाची 24 तारीख. पुचार असो सगळ्या वर्साक 24 तारीख. आतां मुद्दार करूंक जायना. ए तुजो आबातीचा बड्डे दिसा जालोलो कित रे? ना जुवांबातीच म्हज्या बड्ड्या दीस जालोलो. आनी तुका म्हज्या वयर वांकडे तिकडे कितें विचारूंक जाय जाल्यार आतांच विचार. नातोरींतल्यान चीट सोपयता घालून नजर एकात आनी फ्लायट किस तुका हेट